tuya. Yesu mia Jesu Krista या विची साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासणाच्या सासणा. आमेन. ताची शेळी सावळेन ताचे आस्था कांयच म्हाका उणें ना कांयच म्हाका उणें ना कांयच म्हाका उणें ना सरो मेळटात सोमी
म्हाका विशेव दिता प्रशांत नितळ उदकांतय सोमी म्हाका आपोवन व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान सदांच घटाय दिता सारक्या नीट वाटांनी म्हाका चलोवन व्हरता बुयारान चलता मुझे संगीतो समकाता मुझ्या दुस्माना हुजी दांडो बेतकाटी घेवन रावता सगळ्या मुझ्या जिणेन दया मया दाखयता ताच्या जियेव म्हाका फावो करता
ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. संतोषान त्याला पवित्र करच्या या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानाक आमी सांगाता जमल्या. ह्या मिसा वेळी गवळी बाप नव्या सिसाच्या पवित्र स्नाना संदर्भी वापरचें तेल, क्रिस्माचें तेल आनी पिडेस्तांचे माखणेचें तेल पवित्र करता. जेजूक बापान मागलोलो समेस्त परजांक सोडवून दिवचे खातीर आतां ही जबाबदारी जेजून ताच्या मणयारांक आनी पटलावदारांक दिल्या. मणयारी देवाचे परजेक सक्रामेंत दिवन तांकां सर्गींच्या राजाची वाट दाखयतात आनी सर्व बांदपासांतली सुडका दितात. हाजो गुर्तू जावन पवित्र केल्लीं तेलां वापरतात. आयच्या मिसार समेस्त मणयारी आपल्या गुवळ्या सांगाता आपल्यो याजकी बसावण्यो नव्यान करतात. सांगातास आपल्या धर्माध्यक्षा कडेन आसो संबंद आनी एकवट परगट पसारतात. देखून आमी सर्व मणयारां पासत आनी अख्खे देव परजे पासत ह्या मेसा वेळार मागया. आतां आमी सर्व उबे रावून प्रवेश गीत गावचें. Dewa kasung dong so
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसू गोमोगान उमाळच्या काळजांनी आमी हांगासर आसा देवाक अर्गां बलिदान भेटोवंक पवित्र तेलांचे मीस आमच्याच भाग्यवानपणाचे पवित्रपणाचे मीस म्हणयेत. ह्या तेला मारिफात पवित्र आत्म्याची बर्ती आमी जोडटा. आज देखून पवित्र आत्म्याची बर्ती देवाच्या कृपेची बर्ती जोडच्याक पयल्या सुवातेर आमची काळजां मनां देवाक अर्पून दिवया. पातकांचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी आणि तुमकां भाव भयणीनो उसळुन्या सांगता मनान चिंतून तोंडान उसळून वायट धर्म आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून देवाच्या संवकार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
तुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या एकल्याच पुताक पवित्रात्म्यान तुवें मागलोय आनी ताका अभिक्षित सोमी म्हणून दवरलोय. ताचे संस्करणेचे वांटेली जावन ह्या संवसारांत सोडवणेचे साक्षी आमी जायशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, पापसाल्या काळजाच्यांक बरी करूंक, कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसल्यांक मुक्ती परगट करूंक, सर्वेस्पराचें कुरपेचें वरस आनी आमच्या देवान फरीकपण घेवचो दीस परगट करूंक, रुदान करतेल्यांक बुजोवंक, सियोनांत रुदान करतेल्यांक संतोश दिवंक, तांकां गोबरा बदलाक मुकुट दिवंक, रुदानाचे मुस्तायके बदला संतोशाचें तेल दिवंक, निराशे बदला स्तुतेचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. पूण तुमकां सर्वेस्पराचे याजक म्हणटलीं, आमच्या देवाचे मणयारी म्हूण तुमकां पासारतलीं. सुखान आसता हांव तांकां फावो तसलें इनाम दितां आनी तांचे लागीं एक सासणीक करार करता. सगळ्या राष्ट्रां मदें तांची संतत किर्तीवोन जातली आनी तांची पिळगी सगळ्या लोकां मदें. ती सर्वेस्परान आशिर्वाद दिल्ली संतत म्हूण तांकां पळयतात ती सगळीं वळखून घेतली. देवाचें उतर हें. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनानी वाकंतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनानी वाकंतलो. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें विंचलो आनी म्हज्या पवित्रतेला हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका सांबाळ धरतलो आनी म्हजो बावळो ताका घट करतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनानी वाकंतलो. म्हजी प्रीत आनी नीत ताचे सवे आसतली. म्हज्या नांवान तो जैते वंत जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाब, म्हजो देवानी म्हजे बाचावेचे कडा. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनानी वाकंतलो. उगडपणाच्या पुस्तकांतले वसप.
मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवंत उठयलेल्या आनी संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तांव कृपा आनी शांती तुमकां. क्रिस्त आमचो मोग करता, ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयल्यांत आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याजनीक राय कुळी केल्यात. ताका जावं महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन. पळय, तो येता कुपां बराबर, हर एकलो ताका पळयतलो, ताका कश्टिल्ल्यांचे दोळे ताचेर पडटले. संवसारांतल्यो सगळ्यो पुरजा ताचे खातीर विलाप करतल्यो. खंडीत जावन हें घडतले. आमेन. हांव आरंभ आनी अंत, आतां आसा तो, आदीं आसलो आनी ह्या फुडां येवचो आसा तो सर पदवेदार म्हणटा सर्वेस्पोर देव. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार. सर्वेस्पराचो आत्मो मुजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे साब्बाताच्या दिसा तो सिनागोगांत भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतच ताका इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो हाडून दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दंडसतेल्यांक सावकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दयामया दाखोवचें वरस पाचारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातच पुस्तक कवळण सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें फाटीं दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर कंसून आसता. तो तांचे लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. देवाचें उतर हें. वातणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हो थंय एक ल्हानशी शिस्तली हाडून दवरल्या. ती मागीर क्रिस्माचें तेल पवित्र करतना तातूंत घालूंक. बालसाम इटलीच्या
3 fontane वा 3 उमाळे 3 फावंटन्स म्हणल्यार जागेर आसच्या एका मठांतावन मठवाशांनी मागणें करून तयार केल्ल्या तें तेल आज हांगासर बसूंक आमच्या एका याजकान हाडून दिल्लें. त्या जाग्यार सिस्टर्शियन मंक्स म्हळ्यार सा बेनेडिक्टाचे नियम भोव कठीणपणी पाळचे, सगळी जिणी देवाक संपूर्ण तरान मागण्यांत आनी काम करच्यांत आनी सेवा करच्यांत एकामेकाची करसूचे मनीस. आनी सडावत वेळ ते मागण्याचो आवाज ते आयकता ना जाल्यार भोव मावून त्या मठांत. आनी अशें मागण्याच्या स्पिरितान तयार केल्लें हें तेल परमळीक तेल बालसाम ऑलिव्ह तेलान बरसून ताचेर बिस्प स्वास सोडून पवित्र करचें मागणें, संस्करणेचें मागणें ताचेर म्हणून हें पवित्र करता. ती रीत आज आमी चलोवन व्हरता. आनी हेर 2 तेलांय आसात, पूण त्या तेलांचें नांव ह्या मिसाक दिवना. पिडेस्तांच्या माखणेचें मीस, तेलांचें मीस वा नव्या सिसांच्या तेलांचें मीस म्हणून हाका नांव दिलां क्रिस्माच्या तेलांचें मीस, क्रिस्माचें मीस. देखून हें तेल ह्या 3 तेलां पैकी चड प्रमुख स्थान घेता म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता. हो जागो सान पावलोक मार्तीर मारुल्लो जागो. थंयसर सान पावलोची तकली कातरता आसतना कातरल्या जाग्यार हांव 3 फावटी उडकी मारल्ली खंय. आनी देखून खंयसर ती पडली की थंय उदकाचे उमाळे उठोन आयले, नवे उमाळे. आनी त्या उमाळ्यांच्या जाग्यार 3 आल्तारी बांदल्यात. आनी थंयसर उदक दाळे वयरच आसा दाखोवंक सोम्याच्या नांवान कोण वावुरता, तशी स्वर्ता कोण व्हरता, ताची जिणी सगळी पवित्र आत्म्याच्या बळान भरलेली. उदक आमकां पवित्र आत्म्याचो गुर्त आनी सान पावलो हाका साक्स. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, हें तेल सर्व तेलांच्या की चड प्रमुख स्थान घेता. आनी ह्या तेलांतावनूच आमी नांवूय घेता आमचें क्रिस्तांव म्हणून. क्रिस्तांव म्हणून आमकां नांव पडलां. क्रिस्तांव म्हळ्यार तेल आयिल्लीं मनशां, क्रिस्माच्या तेलान तेल आयिल्लीं वा परमळीक वा सुगंध तेलान तेल आयिल्लीं. क्रिस्त म्हळ्यार शब्दाचो अर्थच तेल आयिल्लो म्हण अर्थ. जेजू क्रिस्ताक बापान पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागकुल्लो म्हणून सान पेद्रून सांगलें कोर्नेलाच्या घरा. आनी ती मागणी ताका क्रिस्त म्हणून आपयता जाल्यार त्या मागणेचो एक वांटो आमी, आनी तो वांटो आमकां ह्या पवित्र तेला मारिफात मेळटा. आमच्या पवित्र स्नाना वेळार पयले फावटी आमच्या थाळवेर जेजू क्रिस्त याजक राय आनी प्रवादी म्हणून बापान मागलेलो. आनी तोच बाप तुका आतां सोडवणेच्या तेलान मागता म्हणून याजक म्हणून हें सोडवणेचें तेल आमच्या माथ्यार पवित्र स्नाना वेळार, कपालार, क्रिस्मा वेळार, हातांक याजकपणाच्या दिक्षे वेळार आनी थाळवेक परत माथ्यार सगळ्या बिस्पांच्या दिक्षे वेळार थंयसर वतात आनी लायतात, कुर्साचो गुर्त काडटात. तशेंच आल्तार आनी इगर्ज ह्याच तेलान पवित्र करतात. देखून हें तेल पवित्र आत्म्याचो गुर्त, पवित्रपणाचें आनी एक नांव सुमणयेत. क्रिस्त, क्रिस्तोस, क्रिस्मा आनी क्रिस्तियानोस एकाच मुळांतावन येता तें दिसता. क्रिस्तोस तेल आयिल्लो, क्रिस्मा तेल, परमळीक तेल, क्रिस्तियानोस परमळीक तेलान मागलेलीं मनशां. आमी भावार्थी मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कितलीं भागी देवाचें पवित्रपण, ताचो पवित्र आत्मो, ताचो जीवच आमचे भितर वाळटा. संस्कार म्हळ्यार तेच आमकां दैवीक जिवीत जोड दिवच्याक जेजू क्रिस्तान घडयल्ले आनी पवित्र सभेच्या ताबेन दिल्ले फळां बरीत कुरपेचे गुर्त म्हणून संस्कार. फळां बरीत कितें सांगता, कितें दाखयता तें जाता म्हणून कुरपेचे गुर्त, देवाच्या आत्म्याचे, देवाच्या जिवाचेच गुर्त. आनी देखून असले संस्कार दिवच्याक
गरज आसची तेलां आज आमी तयार करता आमकां दैवीक जिवीत देवाचो जीव हाण दिवच्याक वो कित्याक आनी कितें बदलावण जाता सान पौल कोरिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायांत सांगता क्रिस्तताय आमच्या जैत कशें आसा गे म्हणून देव बाप क्रिस्ताच्या वळखीचो सुगंध आमचे मारिफात सर्व सुवात्यांनी विस्तारायता बाच्यावेचे वाटेर आसलेल्यांक तशें नासाच्या वाटेर चलतेल्यांकी नीज जावन देवा हुजेर क्रिस्ताचो सुगंध आमी क्रिस्ताचो सुगंध बाच्यावेच्या वाटेर आसलेल्यांक आनी नासाच्या वाटेर आसलेल्यांक आमी क्रिस्तांव कोण आमी तेल आयिल्ले आसा देखूनच सगळी पवित्र सभा एक सामान्य हातेर बाच्यावेचें दी ऑर्डिनरी मिन्स ऑफ साल्वेशन म्हणून पवित्र सभा शिकयता आमी सोम्याचो परमळ आनी सुगंध हेचे पयलें वाचा पळया आनी वांजेली एकच वाचपाचो वांटो म्हणयेत तोच इजायाचो ग्रंथ जिजून वाचून सिनगोगांत सांगुल्लो आनी ताचो अर्थ सांगुल्लो आनी जें वाचप तुमी आयकलां तें आज सिद्धी जालां जारी जालां म्हणून जिजून सांगून दिल्लें देवान तेल आयिल्ल्या एका ताच्या सेवका विशयांत सुमी सांगता आनी आपुणूच तो म्हणून दाखोवन दिता दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करचे खातीर सिनोगोगांत मागण्या सालान सांगलीं उतरां कितल्या तरांची दुर्बळीं आसात ह्या दिसांनी लेख घालूंक कांय कस ना आत्तां ग्रेस्त आसले एक बॉम्ब पडलो एक मिसायल शिपाणी येवन आपटली ग्रेस्तकाय पुराय एका खिणान नाश जाता पडपण हांकार दोपटून आपटून चूर चूर जावन वेता हजारो लोक गडये भितर दुर्बळो जाता साबारशीं काळजां समाधान नातल्लीं आसात कितलींशीं काळजां आबलेशीं अहंकारी आसात आमच्या समाजांत आनी ते आमी पळयता भोगता देवूच ना म्हणल्या बरी ती परिगत जियोवची आसात ती दुबळींच दुडू पयशे नातल्ली मात्र न्ही सक्तांनी सोडून घाल्लीं कोणायकी नाका जाल्लीं जड जाल्लीं आसात आमच्या आसऱ्यांनी कुटुंबांनी तिरस्कार जाल्लीं पिडेस्त प्रायस्त आनी घरांत तांकां चड मान ना कोणशाय कडेन जाण दवरल्या बरी आसात तीं दुर्बळींच आनी थोडे फावटी घरांत बापूय दुर्बळे थोडे फावटी थोडे कडेन आवयो दुर्बळ्यो तांच्या उतर प्रायाचेर आनी असल्यांक बरी खबर परगट करूंक ही तेलावणी आज आमकां दिल्या दैवीक जिवीत आमकां जोड दिवच्याक आमी क्रिस्ताचो सुगंध ताचो फॉर्मळ सगळ्यान पासारूंक आमच्या कुडीक एक फॉर्मळ आसा मनशाच्या कुडीक एक फॉर्मळ आसा दुसऱ्या दुसऱ्या गांवाक गेल्यार कळटा थोड्यांक चीनाच्या लागीं बसल्यार कोरियाच्या लागीं बसल्यार या जापानाच्या लागीं बसल्यार या नायजेरियाच्या या इतर गांवच्या लोकां पळयल्यार तांच्या आंगाचो फॉर्मळ दुसरो थोडो इल्लो थोडे फावटी गाठ कसो भोगता आनी थोडे फावटी इल्ली गाणीशी दिसता पूण एक विभिन्नता त्या गांवची त्या सगळ्यांक कांय अशें पाड संगत न्ही तरी आमी आमच्या आंग सामान धुयना जाल्यार परमळ असलो गाण जावन बदलता आमी जाणा पूण ते बायली संगत पूण जर काळीज नितळ ना जाल्यार अंतस्कर्ण सामान ना जाल्यार चिंतना सारकी ना वांकडी आसात जाल्यार ती कुसडाय कसली जायत ना मनशा थंय कांय इल्लें वायटाक पडनातलें नातल्यार तुजो तीर आदार पवित्रत्म्याच्या गितांत आमी म्हणटा ना मनशा थंय कांय इल्लें वायटाक पडनातलें नातल्यार तुजो तीर आदार नातल्यार आमचें पुराय कुसोन वेचीत गजाल आमी पूण आमचें थंय कितेंय एक बरेंपण देवान रुता करून दवरलां आनी तें बरेंपण संवसाराच्या अखेरीक आनी सासणाक बाळचें तसलेंय बरेंपण ताच्या कुरपे मारिफात तो दवरूंक शकता आनी ती कुरपा वाळोवचे संस्कार वा साक्रामेंत आमचे कडेन आसात एकल्यान कोणेंय म्हळें मनशा तावन जेजून म्हणलें आमचे भितर कितें येता तें आमकां मेळयना आमचे तावन कितें भायर येता तें आमकां मेळयता म्हणून आनी प्रत्येक जावन कुडीच्या संगती विशयान सांगलें न्ही काळजाच्या संगती विशयान ताणें सांगलें पूण न्हीद जावन आमच्या कुडी तावन भायर येवच्यो थोड्यो संगती भोव परमळीक एक बरें उतर एक बरो शब्द एक बरी दिश्ट एक स्वादीक हांसो आनी एक फाटींबो दिवचे
उत्तेजन दिवचें, बळवंत करचें, उतर आनी सहवास परमळीक तो स्वादीक आनी तो स्वादीक देखून मोगाच्या भवनांनी भयणीनो साबार जण म्हाका जियेस जायी, म्हाका वांस जायी म्हणल्यार आशेन आसतात. देखून आमचे थंय सक्कड कुसडायच्या कुशीन वेतात जाल्यार थोड्यो संगती सासणाच्या सासणाक उच्च तसल्याय वाटेक वेतात. आमी तें जाणां आनी जेजूनी आमची कुसोनवेची कुडी जिवांत करतलो. सासणाच्या सासणाक कुसडाय नातलेले बरी नवी कूड, आत्मीक कूड आमकां दिता म्हणून बसयलां. देखून हो एक नवो बरवसो. देखूनच आमी क्रिस्ताचो परमळ, ताजो स्वादीक सुगंध एक उतर आमच्या तोंडांत तावन बरें बायसरलें आनी तें देवाच्या उतराच्या प्रेरणान आयलें जाल्यार, देवाच्या उतराच्या उजवाडान आयलें जाल्यार तो सुगंध माजवना. वेर्बूम डॉमिनी मानेत इन एटर्नम म्हणटात पवित्र पुस्तक. देवाचें उतर सासणाक बाळटा, देवाचें उतर सासणाक बाळटा आनी तें देवाचें उतर याजकाच्या तोंडांतल्यान आयकोंक आशेता लोक म्हणून दुसरी महासभा, वातिकन महासभा शिकयता. देवाचें उतर याजकाच्या तोंडांतल्यान आयकोंक आनी देखून हें कुसडायचें उतर न्ही, हें सुगंध दिवचें उतर, स्वादीक उतर याजकाच्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर आयकोंक देवाचो लोक अत्रेगोन रावता, राखोन रावता म्हणून. प्रेस्बिटेरोरम ऑर्थिनेस म्हणल्यार याजकांच्या जिणया आनी मणयारपणा विशयान हातूंत सांगून आसा. आमकां एकच आमी सवाल विचार जाय, हांवें क्रिस्ताचो सुगंध पासार लागीं, जेजूची वळख कोणाक दी लागीं, म्हजे मारिफात कोण एकलो जेजूक इल्लें चड समजोंक शकलागी. आमच्यो इगर्जो, आमच्यो फिरगोजो नीज जावन सुवार्ता वर्तेल्यांक तरबेती दिवचें शाळ, इस्कॉल. हर एक फिरगज हातूंत मिशनरी तयार जाय. मिशनरी भुरग्यांचो मेळ आसा, मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट कुटुंबां आसात, मिशनरी कुटुंबां, जिजस यूथ आसा, आमचे ICYM आसा, YCS आसा आनी इतर संघ संस्थे आसा, स्त्री संघटन, कॅथलीक सभा आनी तशेंच SVP, तिसरी वर्द, जायपुरती संघटना आसात, बरी खबर वर्ते आसात. देखून आमी हर एकल्यांनी ती थोडीं जाणां, ही आसची थोडीं जाणां, सगळ्या पिरगजेच्या लोकां पैकी कांय वट्टूक सांगता जाल्यार 9 या 10% मात्र. सक्कड सांगता म्हणल्यार गवळीक परिशदेचे सांदे, आर्थीक परिशद सांदे, आयोगांत मेतेर जावचे 10-15% मात. उरलो 85% लोक सड्ड मेतेर जावचे दिसना. देखून आज आमकां एक आमी सवाल विचारी जायी, बरी खबर परगट आमी कशी करची. आज मोगाच्या भावनांनी भयणीनो चटवटेकेनी न्ही, मस्त चटवटे करूंक आमकां आशा आसता, मस्ते संभ्रम करूंक आसतात, मस्त दीस तनचो दीस आमचो दीस आमकां संभ्रम करूंक आशा आसा. पूण एक संगत मात्र गरजेची. जशें मुरयेन एक संगत गरजेची विसरून काडली, सोम्याक आयकोवचें, तशें एक संगत मात्र गरजेची पवित्र सभेक सुवार्ता परगट करचें. गॉड हॅज चोजन द चर्च टू स्प्रेड द गुड न्यूज. देवान पवित्र सभा बरी खबर परगटच्या खातीर वेंचला. सा पाऊल सवो ह्या बिस्पान रोमाच्या बिस्प आतां पाप साहेबान सांत तो आतां ताच्या शिकोवणेंत आमकां सांगलें, द चर्च एक्झिस्ट फॉर इवँजलायझेशन. पवित्र सभा आसचीच सुवार्ता परगट करचे खातीर. देखून हर एकल्यानी आमी आज विचारूंक जाय आनी ह्या तेलाच्या माखणे वरवीं लाबल्लें हें ज्ञान, ही कृपा आनी भक्ती आनी तशेंच आमचे सर करण्यो तसल्यो देवाचें जिवीत हाण दितल्यो जावं दी म्हण मागे.
भोव मोगाच्या भावानो ह्या जाखांनी उबें रावचें. सोम्य जेजून आपल्या धर्मदूतांक आनी आपल्या याजाकपण दिल्ल्या दिसाचो वार्शीक उगडास आज आमी करता. तर तुमच्या याजाकी संस्करणे समयार तुमी केल्ल्यो बसवण्यो हाच्या भोव पवित्र दिसा तुमच्या धर्माध्यक्षा मुखार आनी देवाचे परजे हुजेर नव्यान उसारूंक तुमकां खुशी आसा मू. तुमच्या याजाकी संस्करणे दिसा जेजूच्या मोगान बरोवन ताचे सभेची सेवा करच्याक याजाकी बेसाची जबाबदारी परगट भास दिवन तुमी उर्बेन घेतिल्ली. तेच पवित्र सभेची म्हणजे तुमच्या भावा भयणीची मरा पर्यंत मोगान सेवा करूंक आनी ह्या खातीर तुमचेच कुशेक पाठ करून सोम्या जेजूक अदीक तीर मोगान एकवटूंक आनी दिसान दीस अदीक ताचे सारके जावंक तुमकां खुशी आसा मू. संवसारी वस्तूंची आशा सांडून आत्मे जोडची ही एकच आशा धरून देवाच्या गुटांचे विश्वासी मणियारी जावन दिनवासनेचें बलिदान भेटोवंक आनी हेर सेवाधर्मीक रिती चलोवंक तुमकां खुशी आसा मू. त्याच उदार मनान सोम्या जेजूचो आमच्या मस्तका आनी गवळ्याचो पाटलाव करून ताच्या शेळयांक ताची शिकवण दिवची जबाबदारी तुमी घेतलेली आसा. ही जबाबदारी विश्वासीपणान पाळूंक तुमकां खुशी आसा मू. आनी तुमी म्हज्या प्रितीच्या पुतांत वानो लोकांनी सक्तांनी उबें रावचें. तुमच्या याजाका पासत मागात सरस्पर तांकां आपल्या शुभाम देण्यांनी बरोवन आनी अशें आमच्या परम याजका जेजू क्रिस्ताचे विश्वासी मणियारी जावन ते तुमकां आमच्या सोडवणेचे जरीशीं म्हणजे जेजूशी व्हरून पावोवंक म्हूण तुमी मागात. तुमचे जवाब क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. आनी म्हजेय पासत मागात. म्हाका फावो न्हय आसतना धर्मदुताची जबाबदारी देवान म्हज्या हातांत घाल्या. ह्या जबाबदारेक हांव विश्वासी रावो म्हणून आनी तुमचे मदें सोम्या जेजूचो आमच्या परम याजकाचो आमच्या बऱ्या गवळ्याचो आमच्या गुरुजीचो आनी सगळ्यांच्या सेवकाचो जिवो आनी दिसान दीस अदीक संपूर्ण रूपकार हांव जावं म्हणून मागात. क्रिस्ता आनी आम्हा समेस्तांक सरस्पर आपल्या मोगान सांबाळूं आनी सगळ्यांक आमकां गवळ्यांक तशेंच शेळयांक सासणाच्या जिविता पावों. आज आशीर्वादीत करूंक आसुल्लींथेला काणिका बराबर प्रधान सेवाक पुरुषावार हाडटात. ह्या वेळी आमी गायन मंडळी सोंगी ये थारोका आयक आमचें गीत गावचें. गीत एका ताळ्यान आमी तुका हरसिता.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या चांगले बलिदान आपल्या मनाकडे नेहमी आमच्या आणि आपल्या परिसराच्या आदावा सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा या बलिदाना वरवीं आमच्यो आदल्यो पातकी सैमाच्यो साली सोडून दिवंक तुमचो आमकां बळ दी आनी आमचें सगळें जिवीत अदीक अदीक नवें आनी सासणाच्या सडवणेक पावयता तसलें कर हें आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासणीक खारारसो परम याजक कसो मागलोय. हे ताचें येगच याजकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हणून जाणवायन आनी मोगान तुवें निर्मिलाय. आपणायलेले परजेक जेजू राजकी याजकपणान नेटयता पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो विंचून काडटा आनी अशें ते हात दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मणियारपणान भागीदार जावंक पावता. आमच्या सडवणेचें बलिदान आपल्या नांवान नवसरूंक आनी त्याच बराबर आपलें पास्काचें जेवण तुज्या कुटुंबा वाडूंक तो तांकां मणियारी नेमता. तुजे पवित्र परजेक मोगाचे देखीन चलोवंक तिका तुज्या उतरान पोसूंक संस्कारांनी तिका घट करूंक तो तांकां आपयता. बापा तुजे सेवे साकरेक आनी तुज्या परजेचे सोडवणेक तांणी आपलें जिवीत भेटोवचें आनी त्याच बराबर जेजू सारकें वाडोवन तुका भावार्थाची आनी मोगाची सदां तांणी साक्षी दावची. देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजातूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची.
तेच परीन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खाराचें रगत पथकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गुटू परगटुया. बापा आमचे सोडवणे पसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तुजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल, तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बागेवंत अंकपार मोरयेच्या ते सपोती जुजेच्या तुज्या बागेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भोगतां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तिच्या वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या बागेवून बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यां आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबार्थान आनी प्रिती मोगान तेरखर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकोन घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक ददोश जातले म्हणून आमकां बरवसो आसा. आतां गवळे बापू पिडेस्तांचे माखणेचें तेल आशिर्वाचन करता. सरेस्परा देवा मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तूं पिडेस्तांक भलायकी परतून आनी नव्यान दिताय. आमी विश्वासान करता तें मागणें आयक. मनशांच्या गरजां पासत सृश्टेन दिल्ल्या ह्या तेलाचेर पवित्र आत्म्याक आमच्या आदारा आनी इश्टाक धाड. ह्या तेलान मागणी घेतलेल्या समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ताचे वरवीं तांच्यो दुखी आनी पिडेंतली मेकळी जावन ती परतून कुडीन गिन्यानान आत्म्यान बरी जावं. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा.
आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घ्यन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी इच्छा सदां जाता तशीच संवसारांत जाता. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकेल्या मुश्किलां तशी आमची पातकां बोस, आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटाई सर्व आकांतांतली वाटाय. समे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुमी आपले म्हणजे भितर आमचे मतां आसोना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
स्वसरो देव मोगांतान सोपस करता नितळ सरी सशी आपोन वंतान बागयता सुकून गेल्यांक सोदून पाटी हाडता जीवार पोर हिंडाक हाडता जेजुये वेगिये काजाबूक मोजिता बूक तुये जेजुये जेजुये वेगिये मोगातान मोजी बागम तुये जेजुये जेजुये वेगिये काजाबूक मोजिता बूक तुये जेजुये 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 वेगिये मोगातान मोजी बागम तुये तुका धनिया देवा नमा तुका रसनारा नमा पोदवे दारा नमा नामच्या बसनारा नमा तुका धनिया देवा नमा तुका रसनारा नमान पदवेदारा नमान आमच्या बसनारा स्वास तुझो दिवून मनीस म्हाका केला तुझ्या सारक्यान रूपान म्हाका नेटयला म्हाका नेटयला नमान तुका धनिया देवा नमान तुका रसनारा नमान पदवेदारा नमान आमच्या बसनारा मोग तुझो दिवून जतन मुजी केली हर एक मुझ्या मेटा म्हाका सांबाळलो म्हाका सांबाळलो नमान तुका धनिया देवा नमान तुका रसनारा नमान पदवेदारा नमान आमच्या बसनारा कुर्पेन म्हाका भरून तुझे सावळीन चल तुझ्या पवित्र थंबा आसरो म्हाका लाभ आसरो म्हाका लाभ
प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पवित्र संस्कारांनी जेजूच्या जिवान तूं आमकां भरताय, तर तुवें मागलेल्या तुज्या पुताचो सुवादीक परमळ आमी सगळीं जायशीं कर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां गवळी बापू पवित्र स्नानाच्या वेळी वापरचे नव्या सिसांच्या तेलाचे आशिर्वचन करता. सर्वेस्परा देवा, तुजेर विश्वास दवरतल्यांच्या आश्रया ह्या तेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी पवित्र स्नानाक तयार जाल्ल्यांक ह्या तेलान मागणी घेता तांकां समेस्तांक जाणवाय आनी घटाय दी. शुभ वर्तमानाची समजणी परिपूर्णायेन जोडूंक तांकां पावय. क्रिस्ती जिविताचेर अडचणी येतात तांचेर जैत व्हरूंक तांकां आदार दी. आनी पवित्र सभेन तुज्या कुटुंबान नव्या जल्माच्या संतोशांत तूं तांकां पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. संस्कारांच्या संभ्रमाक वापरचे क्रिस्माचे परमळीक तेल आतां गवळी बाप संस्कारतलो. ह्या प्रार्थनाच्या मदगत सर्व याजक मौनपणी तांचे उजवे हात मागणे सोमता पर्यंत संस्कारतात त्या क्रिस्मा तेला कुशीन विस्तारून धरतात. देव आमचो पवित्र पदवेदार बाप, हें तेल पवित्र करून प्रार्थुया. अशी ह्या तेलान मागलेलीं सगळीं काळजान आनी मनान रुपांतर जावन सासणीक तारण जोडूंक पावो. सर्वेस्पर आमच्या रचणारा सर पवित्रताय तूं सुदिताय, तूं सुती वाडयताय. तुज्या पवित्र सभेच्या नांवान आमी तुका संतोशान आनी उपकारी काळजान भेटयता ती अर्गां आनी वखणी मानून घे. सृश्टीच्या आरंभार तुज्या एकाच पुत्रान फळां दितीं रूख झाडां प्रितुमेचेर उपजलीं. जैतुनाच्या रुखाच्या फळांतावन पवित्र माखणेचें तेल तुवें आमकां मेळाशें केलें. मोगाच्या संस्कारांनी आमकां जिवीत आनी संतोश दिवची आसल्या तेला विशीं दावीद प्रवाद्यान गायन केलें. खोटेपणाक शिक्षा करून देवान धाडलेले बुडते उपरांत जैतुनाची थाळी घेवन नोयेसरशी आयिल्लो पारवो तुज्या शांती देण्याची खबर दिवंक पावलो. आनी असो उपरांत येतल्या वर्त्या देण्याचो गुट तो जालो. आतां पवित्र स्नानाची जर मनशांची पातकां धुवन काडटा आनी जैतुनाच्या तेलाचे माखणे वरवीं तूं आमकां तुज्या संतोशान प्रकाश भरीत करताय. तुज्या हुकमान उदकान न्हाणयल्या उपरांत आरोनाक आपल्या भावाक तुज्या साकरा मैजेन याजा करून मागलो. ह्योय उपरांत येवच्यो आसलेल्या ताच्या प्रास वर्त्या देण्याच्यो कुणा जॉर्दान नदीच्या उदकान तुज्या पुता आमच्या सोमे जेजू क्रिस्तान जुवांच्या हातांतलें स्नान घेतच तुवें पारवेच्या रुपान ताचेर पवित्रत्म्या दडलोय. आनी तुज्याच ताळ्यान ताका साक्षी दिवन तो तुजो एकलोच मोगाचो पूत म्हूण परगटली. क्रिस्त सर मनशां प्रास चड वर्तेपणी संतोशाच्या तेलान मागपणी घेतलो म्हणून दाविदान प्रवाद करून सांगलेलें तें अशें तुवें पूर्ण केलें. याजक आमचे हात विस्तारन तेला कुशीन दाखया. देवा बापा, तुवें रचलेल्या ह्या तेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं तुज्या पवित्रत्मेचे पदवेन तें बर. तेलान माखून ताका अभिशेक केला देखून ताका क्रिस्त म्हळ्यार माखलोलो वा अभिशिक्त म्हणटा ताचेच तावन क्रिज्म हें नांव घेता.
आनी क्रिजमान मागून तुवें याजक राई प्रवादी आनी रक्त साक्षी केल्याय पविस्नानाचे जरितावन परतून जल्मोवची आसा तांकां हो क्रिज्म जिविताची आनी सडवणेची कुणां करून दी पत्की आदावांतावन तांकां आयिल्लें कोटेपण धुवन काड आनी अपवित्र तेलान तांकां मागलेल्या वेळार तुजे तावन उपजता त्या उत्तम जिविताच्या परजळान भरलेली तुज्या महिमेची मंदिरां तांकां कर ह्या क्रिज्माचे कुणेन रायांचो याजकांचो आनी प्रवाद्यांचो मान तांकां फावो कर आनी निराप्रदीपणाच्या शेल्यान तांकां नेसय उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म घेतल्यान हें तेल जावं खरेपणी थारणाचें क्रिज्म अशें तुज्या महिमेच्या राज्यांत सासणीक जिविताची भागीदारा ती जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोम्याचें नांव सदैव जावं सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला स्वर्ग आनी संवसार आनी सरपोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उपकार बावडचे एक उतर या फिर सो वी got rector Father Valerian Fernandez, Father Jason आनी हांगासर बावरच्या सकयल सिब्बंदीचो हें तयाराय केल्ल्यांचो आमच्या दियाकोनांचो कोयरफाचो योदी सेवकांचो सर्व याजकांचो धार्मीक भयणीचो भाव भयणीचो तुमचो मेस्तांचो ह्या मिसान भागीदार जाल्ल्यांचो हांव उपकार बावडटां. देव तुमकां ताच्या आशिर्वादांनी बरो.
परमोरी आशीर्वाद दिवं भगवंते रोजारी साहेबिने भगवंत कृपेचे कृपे निवारण आमचे देवा आमच्या विश्वासातले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवी आमेन.